जर तुम्ही निश्चय केला की देवाक जाय ते भाशेन तुम्ही जियेतली म्हूण हांव तुमकां हें सांगता तो तुज्या सांगाता आसतलो. पवित्र आत्मो तुज्या सांगाता आसतलो. तुका आदार दिवंक देवदूत पावतलो. तूं म्हूण देवा म्हजें काळीज नितोल आसा, पुर्णतायेन मेलपाक वावरता. हांव फकत उर्बेन दादोशी जावपाक ना, हांव सादारणपणी सादोशी जावपाक ना, हांव सुपर्ण बंधन जोडटली, हांव वाडटली. देवा म्हाका जाय म्हजे विशीं तूं गोविश्ट जाल्लो. तुमकां कितल्या जाणांक जाय? ती म्हजी व्हडांतली व्हड इच्छा. म्हाका जाय ताणें म्हाका पळोवंक म्हणून तें म्हजें चेडूं. हांव ताचें कांय गर्विश्ट आसा. आनी म्हाका दिसता तुमकांय जाय. देवाक जाय दीत आनी शूरताय. पळोवया हेब्रावांक 4:16. तर विस्वासान देवाचे दयाळतायेच्या शिवासनान लागीं सोरुया. तुय आदाराची आमकां गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकूत आनी दयालाय. गरज तो वेळ पावतोच आदार दिवच्याक. जाय तो आदार वेल्यार आमकां गरज तेन्ना मेलोंक. तर आमकां एक परम यादनीक आसा जो आमची अस्कोताय दुबलेपण सोजमता आमचे परी ताकाय सगळे भाशेची तालणी आयली. त्या पासत आमी दितीन ताचे शिवासनान येतात आनी ताचे लागीं बोगसोने आनी आमच्या गरजांक पाव म्हणटात. पूण कितें जाता? लोक देवा लागीं बोगसोने मागतात. ती म्हणटली पासून ना की ती सत मानता ताका बोगशिला म्हूण आनी तरी आपूण अपराधी अशें तांकां दिसतलें. आपूण अपराधी म्हूण. बरें तुज्यान पातोक भायर उडोवन अपराध दवरीन येसो. कित्याक जो पातोक ना थंय अपराध ना. तर तुवें निर्णय घेवंक जाय की तुज्या पातकान बोगसोने आनीक अपराध उरोंक ना म्हूण वो तुजी पातकां बोगसूंक ना आनी तुजी अपराधी म्हूण. पर जर तुवें पातकी बोगसोने तुमी कितलीं जाणां सत मानतात जेन्ना तूं देवा लागीं तुज्या पातकाचे बोगसोने मागता तेन्ना तो ती बोगशिता म्हूण? बरें, तुमकां कितल्या जाणांक अपराधा विशीं फावो त्या परस अदीक बोगसचें पडना? बरें, आमकां एक प्रश्न आसा कित्याक हेच हात उबे जातात. तूं सत मानता देव तुजी पातकां बोगशिता म्हूण तूं बोगसोने मागतोच. तरी तूं अपराधी कशें दिसता तूं जाणूय? तूं दिवंक सोदताय देखून तुवें कितें वायट केलां त्या कर्तुबाचें फारीकपण. आनी हांव तुमकां सांगता देवाक तुजो आदाराची गरज ना. सो तुज्या पातकाचें तुजें फारीकपण दिवंक जालें तो आपल्या पातकाक कोश्टोक सोसूंक एक भिरांकूळ मरोंक धाडलो नासलो. आमच्या प्रामाणीकपणाच्यान आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवन येसो. फकत देवाच्यान तें करूं येता जेजू क्रिस्ताच्या रोगता उद्देशी. फकत देवाच्यान तें करूं येता. आनी हांव खरेपणी सत मानता की हे एक व्हड प्रश्न जे आयज आमच्या इगर्जेन आसा. देव तुजेर रागार ना. देव तुजेर रागार ना. देव तुजेर रागार ना. पूण तूं एक जाणो म्हाका दिसता चडसो लोक आसा सोजमतात तो रागार आसा. तो रागार आसा. खरेपणी हांव आनीकय मुखार वचून म्हणटा देव तुजे खोशी आसा. ओ जॉयस कितें म्हणटाय तुका खबर ना ह्या सुमारान म्हजी वागणूक कशी जाल्या ती. हांवें म्हणूंक ना तूं सगळें कोत्ताय तातूंत खोशी आसा. ताका आवडचें ना तुजे पाटी 2 थापटां मारूंक. पूण तो तुजेर खोशी आसा. म्हजी भुरगीं म्हाका जाय तशें सगळें करिना पूण इश्टा म्हाका तांचो मोग आसा. आनी तूं जाणय कित्याक ती म्हजो मोग कोत्तात. हांव दर दिसा म्हज्या दर एका भुरग्या लागीं उलयता थोड्या लागीं दिसाक 2-3 फावटी. आमची भुरगीं आमचो मोग कोत्तात. आनी जेन्ना तूं तुज्या माय पायचो मोग कोत्ताय ती कांय म्हणचिना. पूण जर ती तुजो मोग करिनासली आनी दर दिसा ती येवन म्हाका आपलें बरें कर्तव्य सांगून शाबासकी जोडूंक नासली तर म्हणपाची पळयात ये नाकात. आमी बोगशिता अपराधी नात. वो बोगसले दिनात आनी अपराधी जातात. पूण आमच्यान बोगसोने मेलोन अपराधी जावन येसो. कितें ते आयज रात्री चिंतात. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी हें आयकोंक गरज आनी न्हयच तुमी पूण जायतो लोक जो टीव्हीर पळयता. जरी तूं सत मानताय तुजी पातकां बोगसिल्यान म्हूण जाल्यार तुका स्वता अपराधी कसो दिसोंक सैतानाची एक फट जावं आसा. ती फकत एक भावना
आणि तुवें तुज्या भावनांक तुज्या जिविताचे ताबो धरूंक दिवंक फावना. हांवें हाचेर वयर बोंबो मारूंक पडलो. हांवें ह्या परिस्थितीन आसपाची देवाक म्हाका बोगस म्हूण मागोंक तोरी अपराधी कशें दिसो. हांव म्हणटाली हांव अपराधी न्हय. हांव देवाक मागला म्हाका बोगसूंक. हांव अपराधी न्हय. ती भावना एक फोट तुवें आयकला देंवन चरा हांव अपराधी न्हय आनी तूं म्हजेर फॉर्मार मारचो ना. पूण जर तूं फकत बसून म्हणशी हे कितलें आगोड म्हजें देवा, हें कितलें आगोड. हांव नकळो हे परी म्हजें कितें सोंसूं येता तें सगळेंच आगोड आसा. ना गरज तुका थोडो पाटी भोव मेलोंक. उबें रावन तुवें म्हणूंक जाय जो महान तो म्हजे भितर जें तें हांव हे पिसाय सोंसून घेवची ना. देव म्हजो मोग कोता ताणें आपल्या एकाच पुताक धाडलो म्हजे पासत मरोंक. तो म्हाका सजमता, म्हाका बक्षिना. एक नितोल कालीचा सोत मानिना हुस्के तें हुस्क्याचें न्हय. तो राग न्हय. तातूंत बोगसोनें आसा. हें शांत. आनी म्हज्यान तुमकां सांगूं येता लोकांक हे बाबतींत हांगाच कितले प्रश्न आसात. कितलो लोक हुस्के काडटात, सगळे सुटवे करूंक सोदतात, हुस्क्यांतले फुडें करूंक कितें जाय तें चिंतून. हुस्को खोंती, समजूत, गोंडोल, राग रोकाचेर रागार, स्वताचेर रागार, जेवाचेर रागार, आपल्या परिस्थितीचेर रागार. वर तो संवसार पिसवला तांतले जायते क्रिस्तांव आसात. तुमी कांय जायना. आयज रात्री हांगा आयल्यान पासून तुमी रागार आसाय त्या मनशाच्या वांगडा. कांय जाणां घरा बसून प्रोग्राम पळयतात, तुज्यो सांगाता पळयता त्या मनशाचेर तूं रागार आसा. बोगसोनें आसतना बरें तुका कांय खबर ना तांणी म्हाका कितें केलां तें चड आगोड. जर तुज्यान बोगसोनें दिवं नजो देव तुका दी म्हूण सांगचो नासलो. कशी तुमी ल्हान मिकी मावस परी ताल्यो पेटयतात म्हूण. जावं सायबा हांवें म्हटलां जर तुज्यान बॉक्सान दिवं नजो देव तुका सांगचो नासलो दिवंक म्हूण. 2 मनशां अशें केलें. पोले उदीक बरें आमी चिंतल्यार आमच्यान तें करी नजो. सारकें न्हय. हांगा सगळीं आसात ती प्रश्न चिंतून म्हणटली वय म्हज्यान कांय करी नजो. तें चडूच आगोड. तूं नकळो ताणें म्हाका कितें केलें. आयज सकाळीं अँड्री मुलेचें बूक वाचताली दोनयाच्या मागण्या विशीं. आनी ताणें मुलें जशें तूं आपच्या बापा म्हणटाय ताच्या उपरांत तुवें म्हणूंक जाय देवा हांव तुजे रागार ना आनी म्हज्या काळजान बोगसोनें आसा. कित्याक हें सगळें जें तूं मागणें कोत्ताय तें बेफायद्याचें जर तूं पयलें सुटावें करिना. बापा आमची पातकां बोगस जशीं आमी आमच्या चुकलेल्याचेर बोगशिता. जर आमी लोकांक बोगशिना जाल्यार आमकां होक ना देवाशी वचोन ताचे कडेन बोगसोनें मागून. आनी आमी ताचे कडेन मागूंक जाय आमची पातकां बोगसूंक वा आमच्यान ताचेशी वचप पासून नजो. आनी तूं देवाशी तुजो गरजो घेवन वचना. देवाच्या मागण्यान पयले 3 वस्तू आसात ते ताचें नांव, ताची राजवडकी आनी ताची इच्छा. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय. तुजें नांव व्हड जावं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. उपरांत आमी आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमची चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगस. आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. पयलो तो उपरांत आमी आसाव. आमच्या बापा हांव कोणाचेर रागार ना. हांव कोणाक बोगसोनें विने दवरिना. जर तूं तुज्यान सुटावें करी नजो तर हांव तुज्या भावांक दुखोवंक सोदिना पूण बायबल सांगता तूं मागणें कोत्ताना. जर तुका कोणाय विरुद्ध कितें आसा जाल्यार तुजी देंगी आल्ताराची सोड. वच आनी तुज्या भावा सवें सगळें थाऱ्यार घाल. उपरांत पोरोन वच आनी देंगी दी. ही एक म्हत्वाची वस. जर देवान आमची पातकां बोगसूंक जाय तर ताका जाय आमी दुसऱ्या लोकांक बोगशिलोलो. हांगा आयज एक मनीस ना जाणें तुजे विरुद्ध गुन्यांव केल्लो आसा जो तुज्या गुन्यांव देवा सवें केल्ल्या परस व्हड आसा.
1 पेद्रू 3:4 तुमची श्रृंगारणी जावं दी भितोरली काळजाची बिगोड ना तसली ताच्या आदल्या वर्सान खबर करतात कशें आमी तोच करतात बायल्यान श्रृंगारूंक आनी ते घडयेक बरें जायत म्हणजे म्हाका सकाळीं तयार जावंक सुमार 1 वर लागता सर त्या दिसा हांवें म्हजे केंस धुवंक जाय तर 1 वर लागता तर ताचे की नदीक हांवें सारूंक जाय म्हजे भितरले तयार करूंक अशें दिसना चला तोस्तऱ्यान जर तुमी तुमची कूड तयार करूंक वेळ घेतलो तितलो वरदच तुजे काळजाक घेयत तर ती सोबतात तसली कानांतली घालून आनी ताचेर सोबता तसली न्हेसोवन 1 पेद्रू 3:4 पळय देवा खरेंच कितें म्हत्वाचें तें तुमची श्रृंगारणी जावं दी भितरल्या काळजाची बिगोड ना तसली जावं दी एक शांत आनी दुर्लभ स्वभाव ही आसा देवा मुखार चड मोल आसलोली श्रृंगारणी उत्सांबोल 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 हांव कितली रागात जाल्या हांव कितली निराशी जाल्या हांव उत्सांबोल जावं रागार आसा बरें ताचें जैत वर वय पूण म्हज्यान करीन हेजो चड आगोर Joel 14:27 शांती तुमकां दवरता हे जालें जेजू तांकां सोदच्या दी शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशें हांव तुका दिना तुमचे खाली उत्सांबोल जावंक दिनाकात सगली भिरांत तुमी सोडून दियात आतां हे पळयात स्वताक रागार आनी उत्सांबोल करिनाकात आनी स्वता सगली भिरांत सोडून आनी बेश्टाव आनी खायर आनी उत्सांबोल जायनाकात बरें आतां म्हाका तुमकां एक ल्हान काणी सांगोंक जाय ह्या सुमारान हें म्हजें दुवे कांय घडलें हांव गेली म्हजे दुवेक पळोवंक म्हज्या कामा मदें म्हाका थोडो वेळ आसलो आनी खंय गेली म्हज्या दुवेक आनी जवली नातींक पळोवंक आनी म्हजी धूव फोनार आसलें आनी म्हज्यान सांगूं येतालें तें फोनार उलयतालें कशें नासलें म्हणटच ताणें म्हाका गमयलें आपल्याक तें कॉल कबार करूंक जाय म्हूण ताणें म्हणलें हांव ह्या फोनार जायतो वेळ जाला आसा म्हाका संपोवंक जाय आनी मागीर मातशें रावन ताणें सिनालांनीक सांगलें कोणा लागीं उलयता तें ती कसली फोनाची कंपनी आसली ताणें म्हणलें हांव चोनय 2 फावटी तांकां फोन करता म्हाका रावचें पडटा आनी म्हाका म्हज्या प्रस्नाचो जबाब मेळ्ळो ना तुजो न्हय हें म्हाका राग हाडटा हे ताची वाज आयल्या म्हणटच फोन सकयल दवरून ताणें म्हणलें बरें हें जालें आतां तें कितें म्हाका कोण म्हूण सांगलां आनी चलोंक ना देखून सगलो वेळ पिड्यार जालो आनी ताणें म्हणलें लोकांनी म्हजो वेळ बिबाडलेलो म्हाका चडूच राग हाडटा आनी लोक जो म्हाका वेळ उगडायता ताचे विशीं हांव निराशी जाता तर हांवें काळजी घेवन म्हणलें हांवें म्हणलें तूं जाणो हांव जाणो तुका कशें दिसता तें पूण म्हाका अनुभवान आसा की तूं ताचे फाटल्यान आसतलें ती तुका त्रास दिवपाचें बंद करीसर आनी ताणें म्हणलें आतां पळय हें बरें आसलें कित्याक ताची काळजाची अवस्था बरी आसली आतां ताच्यान म्हाका परतीपाल करूंक जातलो बरें अशें जायते फावटी करतात जेन्ना देव आमचो फुडो करूंक सोदता वो आमकां सोत उक्तापे करूंक सोदता आमी ते सगल्या दुखीन मांडून घेवचे सुवातेर तुजें सारकें म्हजें सारकें न्हय हे करचे बोदेक आमी म्हणटात आनी उपरांत आमी ताचेर विसर घालतात आनी त्या विशीं कांय वायट चिंतिनात पूण प्रश्न दवरतात पूण देवा विशीं एक बरी वस्त आसा ताच्या इस्कॉलान तूं केदींच नापास जायना तुवें परिक्षा कितलेय फावटी घेतल्यार तूं घेतलेली सुफळ जायसो तुमी कितली जाणां चिंता आसतली हीच वस्त कित्याक म्हजेच सवय घडटा काय म्हणजे ह्या खूब वर्सां आदीं चिंतालीं म्हणजे देवान म्हजे विरुद्ध स्टोर क्लर्क घातले थोडे क्लर्क जे आपूण कितें कोत्तात ते नकलो आसले रेजिस्टर कसो धरूंक जाय ते नकलो किंमत नकलो आसले रेजिस्ट्रांतली टेप कबार करी नकलो आसली ती परत कशी घालूंक ती आनी हांव उट्टा वळी नासली आनी हांव इतली रागार जाताली
आनी म्हजेर जेजूची रायनस्टोन मेडल आसली, पूण हांव तुका सांगता जेजूच्या मनाची अवस्था नसली, खंयसरूच दिसती पडो नासली. कोण पूण जाणो कितें उलयता तें? बरें, हांव तुमकां सांगता, देवाच्यान सांगून येता सत्य. म्हाका करता करता क्लकच मेलो ना जालें. केन्नाय हांव शॉपिंगाक वेतोच कोण म्हजे दुडू पासून घेवंक मेळ्ळो नासलो. हांव म्हणटाली ह्या भागान कोण नोकरी करिना काय? तर ह्या बाबतींत म्हाका सगळी म्हायती आसा. तर म्हजी धूव म्हणटात तूं येसा न्हय. ताणें म्हणलें अशें जावच्याक हांव जबाबदार. ताणें म्हणलें वफरोवन तांकां हांवें करचे आदीं हांवें चिंतलें हें एक भिरांकूळ सोंपोन जातलें. हांव जाणो कितें जातलें तें. आतां ही एक कंपनी जी टीव्ही, इंटरनेट, फोन आदी वस्तूची सेवा दिता, देखून गरज पडटा पयलेंच तुवें सगळें सुटावें करूंक. कित्याक तुमी जाणो आयज काल हे दोलन वालन नासतना ह्या आख्ख्या संवसारान आमकां 5 सेकंडांनी सोडून काडीन येजो. खरेंच वाव. तर ते राती ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हणलें तुका एक गोमतीची काणी सांगूंक जाय. ताणें म्हणलें हांवें खरेंच म्हजें कालीज ठिकाण्यार हाडलें. तूं वेतोच तांकां कॉल करचे आदीं मागणें केलें, कित्याक म्हाका वस्तू थारार घालूंक जाय आसल्यो. ताणें म्हणलें म्हाका आनीक दुसरो मनीस मेळलो जो नकलो आसलो. ती कितें कोत्ताली ती आनी वेळ वगडायता रावन रावन. ताणें म्हणलें हांव शांत आसां. हांवें चिंतलें आनीक ना देंवन चरा. ताणें म्हणलें हांव शांत रावतां. हांव एका क्रिस्तांवा परी वागतां. म्हजी वागणूक बरी आसा. आनी ताणें म्हणलें रोखडेंच ते बायलेन म्हणलें हांव म्हज्या मॅनेजराक आपयतां. मॅनेजर फोनार आयलो. थोड्याच सेकंडांनी प्रश्न सुटावो केलो आनी म्हणलें तूं येसा न्हय. जेन्ना तुजे पासत वस्तू सारक्यो करूंक ना आनी हें घडलें, तुझा न्हय तुवें तें करूंक तुजो वेळ विबाडचो पडलो. ताणें म्हणलें म्हाका तुजे पासत कितें करूंक जाय. तुज्या घरान एक दोबरार इंटरनेट सुविधा एक वर्साक मेळ्ळो, तुका कशें दिसतलें? ताणें म्हणलें वो एक वस्तूक. म्हणजे ताका 3 वा 4 वस्तू दिल्यो आनी ते म्हणटा तो देव आसलो. आनी पळय ही एक बरी देवाची काणी, कित्याक आमची परिक्षा सुफल जाता आनी देव भितर येता आनी कांय अजापां तो कोत्ता त्यो परिक्षा आसतना. देव आमची परिक्षा घेता. पळोवंक जर आमी सत मानतात, जे आमी म्हणटात आमी सत मानता म्हूण, हांव देवाचेर विस्वास दवरतां, हालेलुया, देवाक आर्गां, हांव देवाचेर विस्वास दवरतां, म्हाका 2 सेकंड रावंक पडोंक ना. तर वो कोणाचो फुडो करूंक जाचो, फुडो करूं नागोन म्हाका जाय तशें जाल्यार पुरो हांव देवाचेर विस्वास दवरतां. पूण इश्टा म्हजें प्रवचन तुमच्या भुमिके परस बरें जाता. तूं म्हणटाय वय जॉयस कितले आगोत दिसतात. तूं जाणो जेन्ना पावलून म्हणलें हांव दादोशी जावंक शिकलो त्या विशीं हांव हालींच चिंतूंक लागलें कशें दादोशी जावंक जाय तें आनी शिकल्या. तूं जाणो तो एक पुस्तक वाचून वो एक प्रवचन आयकोन शिकोंक ना. कडेक 2 वर्सां लागलीं हांव दादोशी जावंक शिकोंक. पूण तूं जाणो कितें घडलें तें म्हाका तें सगळें सारकें ना तशें परत आनी परत आनी परत करूंक पडलें आनी शेकी म्हाका गमलें की हांवें कितली दास्ती काडल्यार पासून कांयच बदलपाचें नासलें. हांव कितली रागा जाल्यार म्हाका प्रश्न ये नासतना रावोन येचो. लोकान म्हाका कितले त्रास केल्यार पासून ती थंयच आसतलीं. आनी शेकी हांवें कठिनायेन शिकली की फकत म्हज्या जिवितान कितें थाऱ्यार घालूंक जाय तें देवाच्यानूच घालूं येता आनी अदीक बरें हांवें म्हज्या जिविताचो आनंद घेतल्यार जेन्ना तो वावर करता. देंवचाराक तुजो आनंद चोरूंक दिनाका. पुराय कालीज भिरांतीन भरो ना. तुका भिरांत दिसत पूण तूं भिरांतीन तुजेर ताबो दवरूंक दिवचो ना. आमकां सगळ्यांक भिरांत दिसतली. धीर म्हूण गे भिरांती मुखार वचोंक. पूण जेन्ना तूं भिरांतीक तुजो ताबो दवरूंक दिताय, तुका पिरापीट दिवंक आनी तुज्या जिविताचेर रास करूंक दिताय, तेन्ना तें तुवें तुज्या काळजांतलें भायर काडूंक जाय. हांव सत मानतां की भिरांतीक देंगी कशी गुठलायल्या म्हूण.
चुकीच्या अपेक्षान जर आमची अपेक्षा दवरता की ते वायट जातले म्हूण ते जातले म्हाका भिरांत आसतली की ते जातले म्हूण भिरांत कितें जावपाचें आसा ताचें किनोदीक वायट कित्याक जें जावपाचें आसा तें जातलें आनी आमी ताच्या फाटल्यान वेता आनी आमकां जबाब मेळटा आनी आमी मुखार वेता पूण भिरांत पिडापीड दिता आनी ती केन्नाच वचना तुका वायट दिश्टावो असो येता आनी तुका सदांच भिरांत दिसूं येता की कितें तरी वायट जावपाचें आसा तूं लोकांचेर विस्वास दवरूंक तयार ना कित्याक तुका थोडे पावटी तुका दूख दिल्या आनी तुमी एकसुरी जेतात आनी तूं तोलमोलून वो तुजें 2 दिसां उठोन म्हणून येता आयज सोत मानता म्हाका कितें बरें जातलें म्हूण नितोल कालीज खालते आसता चड करून एकदम उन्ने आमकां पळोवंक मेळटा तें जावन आसा खालतेपण त्यो खालती आसा तांकां मान दिता आनी ती आपल्या वांगडा वांगडी कोत्तात पूण ती गोरविश्ट आसतात तांकां तो नाकारता एक खालतो मनीस एक नितोल काळजाच्या मनशाची मोलाची अवस्था अशी म्हणटा देवा हांव सगळ्या वस्तूंक तुजेर पाटी येता तुजे विने हांव कांयच न्हय म्हूण जाणो हांव तुज्या विस्वासान रावता हांव तुजेर पाती येता एक नितोल काळजाचो मनीस सगळ्या वाटांनी देवाक वाकाणटलो ते आपल्या सगळे येवजणे मनान दवरून देव ताचेर आशिर्वाद घालतलो म्हूण कोणे विचारिनासतना कितले फावटी तुवें मत दिलां खरेंच जर तूं सदांच आपलें मत दिवपी मनीस तर तुजो काळजाचो प्रश्न आसा तूं स्वताक बरें उंच सजमता आनी हांवूय सजमता ह्या सुमारान 2 फावटी हांवें अशें म्हटलें ना आयकलां वय तें म्हाका पडोंक ना पूण कितेंय जावं म्हाका अशें दिसता वय हांव अजुनूय वाडटा अशें सांगूंक म्हाका कांयच त्रास ना हांव तें कबूल कोत्ता हांव त्या विशीं लिपयना आनी हांव देवाक त्या विशीं सयोग दिता म्हज्या जिविताक फुडो करूंक तूं कितें न्हय तें आपूण आसा म्हूण दोंग करपाची गरज ना म्हाका त्रास जायना तुमकां सांगूंक की हांव अजुनूय हांव तुमकां एक सांगता अजून आसूंक गरज थंय ना पूण देवाक आर्गां आसली थंय ना म्हूण हांव तुमकां एक सांगता हांव वाडटा बरें म्हाका दिसता गरज आमी 2 दिसा स्वताक विचारूंक म्हज्या काळजान कितें आसा तुजा न्हय भायल्या कर्तुबांनी देवान म्हाका उजार केल्लें नाका जर भितरल्यान हांव देवाची सेवा करिना तर हांव म्हणूंक सोदता 2 आयतारा एक मनशाच्यान चुकोन आसतना इगोर्जे वचूं येता आनी तरी आपल्या भितर जायते नीट करपी चिंता दवरूं येता आनी देवा खरेंच आमच्या काळजा विशीं हुस्को आसा तो फकत भायल्या देखावो सोदिना पूण ताका जाय मनीस नितोल आनी बऱ्या काळजाचो बरें घडयेक तुका आवडटलें एक मिनिस्ट्रीन भाग घेवंक जी परिवर्तन कोत्ता आनी तुका जायत्यांच लोकांची विनंती येता आनी सत म्हटल्यार खंय दिवंक नको तूं जाणोय बरे भाशेन जाणो की तुज्यान सगळ्याकूच दिवंक जायना म्हूण जी तुका दुडवांची मजत मागतात ताचे मिनिस्ट्रीन हाजीर जावंक तर घडयेक म्हज्यान आदार दिवं येता थोडो आदार दिवन ह्या भाशेन तुज्या निर्णय घेवंक जाता ते खंय दिवंक जाय ते पयले सुवातेर मागणें कर आनी पोले फल खंयचे मिनिस्ट्रीचे जाका तुका तेंको दिवंक सोदताय खात्री कर की तूं सत मानताय की ताका बरें फल जाता म्हूण आनी हांव तुमकां उत्तेजन दिता तशेंच करूंक जेन्ना तूं चिंताय आमचे वांगडी जावपाक आमच्या वेबसायटीर तूं पोले आनी जायते जिवितां जांकां संवसारभर आमचो आदार पावता ते पोले आनीक ही वस्तू आसा ज्यो आमी नियाळूंक जाय की ते दिदाना म्हाका दिसता आमी दिवंक जाय जुंय आमकां आत्मीक जेवण मेळटा तर आमच्या टेलिव्हिजन प्रोग्रामांतले शिकोवन जी येता खरेंच तुका जेवण दिता आनी तुज्या जिवितान एक व्हड परिवर्तन हाडटा जाल्यार म्हाका दिसता हें वांगडी जावन बरें हांव इतलेंच जाणो आमी एकवटान वांगडी जावंक वावर कोत्ता तो आमच्या स्वता करूंक जावंचो ना देखून हांव तुमचे लागीं मागता मागणें करून आमचे वांगडी जावंक आनी वांगडीपण थीर रावंक हांव सदांच लोकांक उगडास कोत्ता की एक फावटी आमच्या विधान आमी कितें बरें कोत्ता ताचो आमच्या जिविताचेर प्रभाव पडपाक ना आमी पूण परत आनी परत ते केल्यार पडोंक शकता हांवें 2 दिसां मोदें आसोंक थारायलां आनी विचारता तुमकां भाग घेवंक आमच्या वांगडा देवान आमकां करूंक आपणा दिल्यार देवाचो आशिर्वाद आसूं जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगोडटाव आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक